गोंयांत 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायतीच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसा, जाल्यार 22 डिसेंबराक मतमेजणी जातली। शेनवारा 50 मतदारसंघांनी झेडपीच्यो वेंचणुको जातल्यो। ह्या वेंचणुकेंत गोंयभर 226 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत देंवल्यात, जांचो फुडार कितें कोण बाजी मारता हें 22 डिसेंबराक स्पश्ट जातलें। ह्या फावट झेडपीच्यो वेंचणुको पक्ष पावंड्यार जातात। शेनवारा सकाळीं 8 ते सांजे 5 ह्या वेळा मजगतीं मतदान जातलें। 50 मतदारसंघां खातीर 1284 मतदान केंद्रांचेर एकूण 8,68,637 मतदार मतदान करतले। उत्तर गोंयांत 111 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 115 उमेदवार वेंचणुकेक देंवल्यात। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेंत उत्तर गोंयांत 4,40,199 मतदार मतदान करतले। हे मतदार 658 केंद्रांचेर मतदान करतले। जाल्यार दक्षिण गोंयांत 4,29,157 मतदार 626 केंद्रांचेर मतदान करतले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।